आता खबरो विस्तारान जनतेच्या समस्या आणि कागाळी सुटाव्यो करपाक भाजपाच्या पणजेच्या कार्यालयात आपूण लोकांक मेळटा। रस्त्या वयल्या खांब्याच्या लायटीचे मेंटेनन्स सद्याक तरी वीज खातेच करता। गरीब पंचायती खातीर खासा येवजण आंखून LED लायटी घालतले म्हण म्हायती वीज मंत्री मडकयकरान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीज। हांव भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयान पणजे हांगा लोकां खातीर उपलब्ध आसा आणि जवळ 4 सुरवात जाल्ली। अजून 6:30 पर्यंत खूबशे लोक येवन मेळून गेले। मोस्टली लायटीच्या संदर्भात आणि बाकीचे जॉबाच्या संदर्भात आणि ल्हान मोठे खूबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले अशे लोक काणकोणा पासून हांगा बार्देजांतल्यान पासून खूबशे लोक येवन मेळून गेले आणि म्हाका दिसता एक बरो प्रोसिजर आमी एक बरो सुरू केल्लो आसा भारतीय जनता पक्षान की मिनिस्टरान स्वता लोकांक मेळप आणि तेंचे घराणे आयकून घेवन ते सॉल्व करप। आज सुद्दां म्हजे कडेन हांगा खूबशे लोक येयल्ले थंयचे तेंचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते फोन करून किंवा विचारपूस करून थंयचे सोडोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। रुल्सा प्रमाणे जर एक्सटेंशन ऑफ लायट्स आमी आमच्या कॉस्टान घालूंक शकना आनी त्या खातीर एक मातशे थोडेशे लोकांक एक हें दिसता की ते गव्हर्मेंटान करूंक जाय। त्या संदर्भात हांव सीएमा कडेन उलयल्लो आसा आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा एक बजेटान वेगळे तरेचे प्रोविजन करून हो जो प्रश्न आसा एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रीट लायट त्यो प्रत्येक गांवांत ज्या जाग्याचेर अडचण आसा ज्यो पंचायती गरीब आसा तेंच्या खातीर स्कीम करून दिवपा खातीर सीएमान ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्ले आसा। या बजेट 400 कोटीचे मागला 400 crores LED स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स जायना चड मागला आणि सीएमान ऑलरेडी हे assured also LED स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स चडशे जायना तेजे आता तेच असेसमेंट चालू आसा LED लायटीचे जो जायना मेंटेनन्स जायना। आमी एक्चुअली LED लायट ज्यो घातल्या तेंच्यांनी तो मेंटेनन्स करप पूण खूब वेळ जायना। आमी इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी आमचे लायनमॅन कोण आसा तांकां दिल्ले आसा LED लायटी जरी तेंच्यांनी घातल्यो तरी सुद्दां लोकांक सेवा दिवपाचें काम आमचें आनी त्या खातीर आमचे लायनमॅन जे आसा तेच मेंटेन करतात सध्या। एक 2 म्हयन्या पयलीं चीफ मिनिस्टरान एक मिटींग घेतलेली सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वुमन्स अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ज्यो सरकाराच्यो वेगळ्यो स्किम्स आसात त्या स्किमीचेर सगळो ऑल ओव्हर गोवा असेसमेंट करपा खातीर आनी ऑलरेडी ते काम दिल्लें आसा जीएलान मागीर सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला आनी कोणाक तरी दिल्लो आसा आनी सांगे आनी आमच्या बिचोले तालुक्यान ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लें आसा रिसर्वे करपाक। तितून दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम मागीर गृह आधार ज्यो कितें आसा सगळ्या डिपार्टमेंटान त्या स्किमीचेर सगळ्यो रिसर्वे जातल्यो। असेसमेंट फायनल बाय टार्गेट केन्ना तुमकां कंप्लीशन करपाक? साधारण तांकां विदिन 6 months गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट दितले ते।